नमस्कार, हांव सरिताच कोण रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुरणाच्या पानाची भाजी। ही हांवें सुरणाची पानां घेतल्या। पानां हांवें उदकान धुवन घेतल्या। ही पानां आमकां शिनून घेवपाक जाय। भाजी हांवें अशी शिनून घेतली। भाजयेन हांव उदक घालता। भाजी उदकान बुडटली तितले उदक घालपाक जाय। ही भाजी आता गॅसार दवरून शिजोवन घेवया। भाजी हांवें गॅसार शिजत दवरल्या। तातून हांव 4 सोलां घालता, थोडे मीठ घालता, मिक्स करून घेवया आणि हाका मातसो खतखतो येवपाक दिवया। भाजी अशी शिजोवन घेवपाक जाय। सोलां घालून अशी शिजयली म्हणटकच हाजी खाज येना। हाका आता बरो खतखतो येवपाक लागला। हातूंतले उदक सगळे काढून घेवपाक जाय, उदक निस्तोवन घेवपाक जाय। भाजयेतले उदक सगळे निस्तोवन घेता। आता आमी भाजी फोडणेक घालुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। तातून हांव 2 चमचे तेल घालता। तेल तापले तशें तातून हांव 1 कांदो बारीक शिनून घालता। कांदो मातसो तळसून घेवया। 2 हरवे मिरसांगो घालता। 1 चमचो तूर डाळ हांवें उदकान भिजत घालून घेतल्या। तूर डाळीच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार मुगाची डाळ घातल्यार जाता, चण्याची डाळ घातल्यार जाता। शिजोवन घेतिल्ली भाजी घालुया। भाजी आमी धवळून घेवया। चवीपुरते मीठ घालता। मीठ आमी थोडे भाजी शिजता आसतना घातिल्ले। धवळून घेवया। थोडे उदक घालता। हाजेर झाकण घालून भाजी शिजोवन घेवया। भाजी शिजता आसतना मदीं आमकां धवळून घेवपाक जाय। पळोवया भाजी शिजल्या जाल्यार। भाजयेतली दाळ बरी शिजल्या। अर्द वाटी सोय घालता। धवळून घेवया। सोय घातल्यानंतर मातशी शिजोवन घेवपाक जाय। हातून थोडेशे उदक आसा ते सगळे सुकोवन घेवपाक जाय। पळयात भाजयेतले उदक सगळे सुकले। गॅस हांव बंद करता। सुरणाच्या पानाची भाजी तूर डाळ घालून केल्या। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।